डी.एड केल्ल्या टिचरींक अजूनय जॉब मेळना। पोस्ट काडिना म्हण डी.एड केल्ल्यो कांय टिचरी बोवाळ करतात। त्या भायर शिक्षण संचालकाकूय बऱ्या रितीन ह्या टिचरीं कडेन उलोवपाक जमना। तांची वागणूक बरी ना म्हण समाज वावुरपी स्वाती केरकर उलयल्या। आरटीएक्स गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। तशें तेजे पाशियेंस कमी जाल्लें आसा अशें खूब जाणांक एक्सपिरियन्स येयला भुरग्यांक की एक फावटी तो सामको बरो वेलकम करता सगळ्यांक, एक फावटी तो लोकांचेर चाळून वता। म्हणजे ही ह्या पोस्टार हो डायरेक्टर म्हणून बसला थंय तेका हें सोंपता काय कितें। आमी डायरेक्ट येता योगा विचारता आनी भितर वता स्टाफाक विचारून, त्या प्रमाणे आमी प्रोसिजर तो फॉलो केल्लो। सो तेणें अशें जेन्ना म्हटलें तेन्ना हांवूय म्हटलें तुवें हें पयलीं सांगपाचें आनी तुजी भाशा आसा ती बरोबर ना, तुका तें सोबना। आनी हे जेन्ना अशें तो उलयतालो तेन्ना एक खंयच्या तरी म्हणजे त्या पोस्टाक तो सुटेबलूच ना अशें म्हाका तें दिसून। परत दुसरो प्रकार हांगा घडलो। आतां हो सेक्युरिटी थंय गेट बंद करता, ही भुरगीं जेन्ना भितर येता तेन्ना आतांच अचानक, आनी तो सांगता की आपल्याक भटान सांगलां गेट बंद कर म्हणून। तेका हांवें विचारलें तुजी आयडेंटिटी दाखय बाबा, तूं कोण सांगपी आतां, तुजे कडेन कितें आसा आयडेंटिफिकेशन हें विचारलें। हांगा तेजे कडेन उत्तर ना आनी हांगा हो मनमानीचो कारबार चल्लेलो आसा। उलयता जाल्यार म्हाजे कडेन ही डी.एड टीचर आसा, डबल पार्ट टायम टीचर आसा, बालरथाचे जे भुरगे आसात तेंचो इश्यू आसा ते रिलेटेड टू द एड्युकेशन। आनी हे सगळ्यांचो जर टिचर्स जर सारके असले जाल्यार भुरग्याचें शिक्षण बरें जातलें अशें म्हाका दिसता। तेन्ना सीएमान हेजेर लक्ष घालचें, ह्या डायरेक्टराचेर लक्ष घालचें आनी हेका जें एक्सटेंशन दिवन हांगा बसयलां म्हाका दिसता गोंयांत आनी कोणूच एलिजिबल कॅन्डिडेट ना दिसता, म्हणजे जो डायरेक्टर जावपाक कॅपेबल आसा अशेंच म्हाका दिसता। तर तेजी जो एक्ट आसा तेजो हांव कंडेम करता की प्रायमरीन जेन्ना खंयचे पोस्ट येता तेन्ना ह्या डी.एड भुरग्यांचो विचार जावचो, तांकां प्रेफरन्स मेळचें। कारण बी.एड जी केल्ली आसता ती जेन्ना हायर स्कूल आसा आनी हायर सेकंडरी आसता थंय तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा। आनी आज जर आमी गोंयांत पळयलें जाल्यार खंयच ह्या शिक्षणाचो आनी हेजो ताळमेळ रावूंक ना। आज पयलीं म्हणजे पयलीं एकूच डी.एड हांगा एक कॉलेज हांगा आशिल्लें ट्रेनिंग स्कूल। आज गोंयांत 5 डी.एड ट्रेनिंग स्कूल जाल्या। एवरी इयर म्हाका दिसता 300 भुरगे भायर सरता। तर ह्या 300 भुरग्यांचो सरकारान कितें विचार केला? फक्त तेंच्यांनी डी.एड ट्रेनिंग घेवपाचें आनी घरान न्हिदपाचें। जनरल सेक्रेटरी आसा आमची आतां 7 वर्सां जालीं पोस्ट काडूंक ना। हेच्या खातीर आमी कितले आतां स्टेप जालो आतां आमच्या हक्का खातीर झगडटा आनी आजुनूय पोस्ट येवंक ना। आमी हांगा डायरेक्टरा कडेन 2 दीस येवन स्ट्रायक केल्लो, पण डायरेक्टरान सांगला सीएम आयलो की आपूण रोखडेच उलयता, पण आजून तेजो कितें प्रोसेस दिसना आनी आजून काडपाचे हे पोस्ट दिसना। ऑल गोवा डी.एड ट्रेन टीचर्स युनियन